नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. दर दिसाक आमी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या एक्सपर्टा कडेन तज्ञा कडेन उलयतात आनी कितें जातलो ह्या सगळ्या पॅन्डेमिकाचो पोस्ट लॉकआउटाचो परिणाम हाजेर भासाभास करतात. आज आमचे बरोबर आसात गोंयांतले नामनेचे उद्योगपती हरीशबाब मेलवानी. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, तुमचो लॉकडाऊन कसो चल्ला? Well, my wife is complaining. She's seeing too much of me. There is nothing much I can do. Anyway, but it's a good time to spend with the family. Yeah. After a long time. Yeah. एक गजाल म्हाका सांगात, It's making me viewed positively. या तुम्ही जेन्ना लॉकडाऊना कडेन पळयतात तेन्ना दोन गजाली आसात. एक हाजो इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट आनी दुसरी पोस्ट लॉकडाऊन, हाऊ टू गेट बॅक इनटू अ मोड. probably I am not calling it a normal mode, but a kind of a adjustable mode. As a businessman, तुमकां कितें दिसता हाजो इकॉनॉमीचेर किती प्रभाव पडटलो? आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार फेज आउट आनी इकॉनॉमिक एक्टिविटी रिस्टार्ट कशी करप? So basically, in the short term, it was a very good step taken by our government. 100% I am with government on this. आणि इन हिंदी आमकां एक म्हण आहा, जान है तो जहान है. आमी जर जिते उरले जाल्यार वी कॅन लिव्ह टू फायट अनदर डे. Having said that, there have been some short-term impact, but I think we have no choice but to take it in our stride. And the way I see it, until the vaccine gets developed or some remedy gets developed, the way we live our life, the way we do our business, the way we move around, everything is going to change. So having said that, what are these things that are going to impact us? Number one, we will go back to namaste instead of handshake. That is the first impact. Second thing is, we'll be very cautious when we go to mass gatherings or any other place which is crowded. So that will definitely come into effect. Meetings will be conducted as you are now doing over these apps called Zoom or whatever other way. Personal touch will go out. It will be more over video conferencing and things. So we have to learn these technologies so that we can cope up with the changes demanded of us. Having said that, as soon as government lifts the lockdown, when they lift the lockdown, what is the scenario in front of us? Basically, आमचे जे लेबर बी वर्कर्स बी आशिल्ले पळय ते सगळे घरा गेले. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टराचे जे मायनिंग सेक्टर, ऑल्दो आमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान नोटिफिकेशन काढले पळय that mining is very essential, steel units should function. जे प्रमाणे म्हाका कळोन येता, जे गोंया स्टील युनिट्स आसा किंवा स्पॉन्ज आयर्न युनिट्स आसा ते बंद आसा. तांकां परमिशन लोकल ऑथॉरिटीजान दिवंक ना. पूण ते चालू करपाक तांकां परतून आपले टेक्निशियन्स, आपले मनीस हाडचे पडटले. टू डू दॅट, रेल्वे फ्लायट्स चालू ना. जे पर्यंत ते चलना हे लोक हाडपाक मुश्कील जातले. ते स्टार्ट जावचे ना. आता व्हॉट इज द वे आउट फॉर गव्हर्नमेंट? कित्याक रेव्हेन्यू जायत न्हू, खर्च दर म्हयन्याक आसा, सॅलरीज आसा, बाकीचे खर्च आसा. ते रेव्हेन्यू जनरेट कशे जातले म्हण ताजेर सरकारान विचार करचे पडले. तातूंत दोनूच सेक्टर म्हाका दिसता विच कॅन गिव ए सायजेबल रेव्हेन्यू टू लोकल गव्हर्नमेंट. एक जाल्यार आमची फार्मा इंडस्ट्री जी आसा, त्यांचे चडशे वर्कर हांगाच गोंयांत उरल्या आनी फार्मा इंडस्ट्री चालू आसा. त्या हिशोबान एक जाल्यार फार्मा इंडस्ट्री कॅन कॉन्ट्रिब्यूट. Another is if government takes some steps and restarts mining, because तातूंत आमचे खुबशे लोक गुंतलेले आशिल्ले आनी तयार आसा परतून हे करपाक, चालू करपाक, जाल्यार म्हाका दिसता ते चालू करूंक शकतले आनी रेव्हेन्यू येतलो बरो. कित्याक रॉयल्टी टॅक्सेशन जे आसा पळय नियरली अबाउट 40-45% आसा. सो सरकारान मातशे विचार करचे पडटले कशें कितें करपाचें आनी फुडें इकॉनॉमीक एक्टिविटी जातली. अशें ना की जावचें ना, लोक घरा काय बसचे ना, लोक येतले भायर. बट इट वील टेक सम टायम फॉर पीपल टू कम आउट.
तुम्ही जेन्ना आमचे स्टाफ सुद्धा असा तुम्ही जेन्ना ग्लोबल सुद्धा असा रिसेशन म्हणटात तेन्ना त्या ग्लोबल रिसेशन कित्याक इट इज नॉट ओनली दॅट इंडिया स्टार्ट्स फंक्शनिंग और गोवा स्टार्ट्स फंक्शनिंग, द वर्ल्ड नीड्स टू स्टार्ट फंक्शनिंग. तो जो इम्पॅक्ट आसा आनी द वे युरोप और युनायटेड स्टेट्स द वे दे आर लिंपिंग रायट नाव, ताजो किती इफेक्ट जातलो ओवरऑल इकॉनॉमीचेर आनी इंडस्ट्रीचेर अशें तुमकां दिसता? ओवरऑल इकॉनॉमीचेर शॉर्ट टर्म इम्पॅक्ट येतलो, लॉंग टर्म इम्पॅक्ट जावचो ना. कित्याक अल्टिमेटली प्रोडक्शन, आय एम व्हेरी शुअर, नॉट ओनली व्हेरी शुअर, आय एम 100% शुअर. आणि दिस वॉज प्रॉब्ली सम टाइम नीडेड बाय अर्थ टू हील इटसेल्फ, and that is what has happened. Ultimately, technology has gone to such an extent that they will find a solution. I don't think the solution is unfindable. It is solvable. Ultimately, what we are dealing with is just one virus. आणि अजूनपर्यंत जे आम्ही एन्काउंटर केल्या, it is slightly different. That's why it's called a novel virus. But research is on at many places. Being involved in pharma industry, I am also confident. And some medicines have proved effective also, which were used for other illnesses. Some have proved effective. खूपशे लोक रिकवर झाल्या, अशें ना की लोक रिकवरी जावना. So ultimately solve जातले. Maybe it will take 6 months to 1 year. But the way we live our lives, that definitely is going to change. We have to really think what is our impact on this earth. आमी कितें खाता आनी कितें आमी जेयता. You see, sometimes food habits also have caused this problem. एक जाल्यार तुम्ही पळयतात तेन्ना रिसेशना कडेन पळयतात, तुमकां हें रिसेशन लॉंग टर्म रिसेशन दिसना, जॉब लॉसीस आसा ते लॉंग टर्म जॉब लॉसीस दिसना. See, ultimately, infrastructure has already been built. Industrialists have invested. Other ancillary services are there. Trucks are on the road, waiting only for permission to move. So, in a global perspective, I think ultimately consumption has to happen. Although that preponderance of China as a manufacturing hub now will go, because people are scared now to focus entire production in China. And it is a golden opportunity for India, because in no way we are inferior to the Chinese. So if our government plays its cards well, we can replace China in the global market. तुम्ही म्हणतात की there is opportunity in this adversity म्हणून. Absolutely. We have to take it that way, and it depends on government coming out with sound policies to take advantage of this opportunity. That's all. एक गजाल, I'm sure our government will do it. एक गजाल, मायनिंग इंडस्ट्री पोस्ट दिस पेंडेमिक, ताजे प्रॉस्पेक्ट्स तुमकां कशे दिसतात? Mining industry, see, ultimately without mining you can't live. Mining is also essential, and that's why central government has recognized it and taken out the notification that mining wherever it is permitted should continue. So there are no two thoughts about it. And I wish our local government takes a pragmatic stand and permits mining to resume in some form or the other, so that our people get adequate employment. Most of our locals were involved in mining. They are truck driver आशिल्ले, किंवा truck owners आशिल्ले, किंवा machinery owners आशिल्ले, किंवा barge owners आशिल्ले. They are all locals. तेका भायल्यान काय येवंक ना. So this will directly impact us. In pharma industry, at least there are some. मायनिंग सुरू करप हाजो आमकां व्हडलो आधार जावपाक शकता. Very big impact. Look at the numbers. And I don't need to go into that. टुरिझमूय तुगेले परत जाग्यार येवपाक टाइम लागतलो. अशे टायमार मायनिंग चालू जावप हे सामकें गरजेचें आसतलें. हा, एकदम गरजेचें, कित्याक that will give you short term revenue, नाही का? आता हे 90 लाख टन जो माल सुप्रीम कोर्टान परमिट केला धाडपाक, तातूंतल्यानूच कितकेसो भांडवल येवं शकता सरकाराक. पण सर तुम्ही स्पीड करपा जाय गजाली. हा, सरकारान एकदम गरजेचें. सी, आय डोंट ब्लेम सरकार ऑल्सो, कित्याक जेन्ना शटडाऊन जालो तेन्ना 101 गोष्टी समोर आयल्यो, दे वर नॉट देयर. बरोबर. सो नाव दोज हॅव बीन टॅकल्ड. गुड्स आर कमिंग, जेवण मेळटा, भाजी येवपाक चालू जाली. So many things have had to be taken into consideration. ते झाले काय ना? हय. So many things had to be tackled. या, सो आता तुम्ही म्हणतात की बेसिक गजाली जाग्यार पडिल्ल्यान
ह्या आता इकॉनॉमीच्या गजाली कडेन हय लक्ष दिवपाक हय सरकाराक टायम आसा आनी आता फोकसय जाय. टाइम ना तांचे कडेन. आय नो दे आर फायटींग ए बॅटल, बट यू हॅव टू मेक टाइम फॉर इट. कित्याक आता बिझनसान समज क्रायसिस आयलो, वी कॅनॉट से दॅट वी आर बिझी विथ समथिंग एल्स, वी विल नॉट अटेंड टू दिस, बिकॉज इकॉनॉमी ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सो द स्टेट हॅज टू सर्वाइव्ह आनी पावलां उबारची पडटली. आनी ताजे शिवाय आनी कितें उपाय आसा प्रमोद बाब? यू आर एक्सपिरियन्स जर्नलिस्ट, तुका आनी सांगपाक गरज ना. सो बेसिकली तुम्ही म्हणटात की गव्हर्नमेंटाक हो फायन बॅलन्सिंग ऍक्ट करचो पडटलो ऑफ पब्लीक हेल्थ अँड इकॉनॉमी. हय हय. हेल्थाचे जे मेजर इश्यू आशिल्ले पळय ते डील जाले. हय. आनी फुडें आनीक डील जातले. अशें ना की द वर्ल्ड इज स्लीपिंग. द होल वर्ल्ड इज हिट and the whole world is doing research how to solve this problem. So surely solution will come. But now our state government, particularly in the micro, has to look into how to bring the economy up to speed. That's all. Yeah. Thanks a lot, Raresh Bab. We'll keep on talking to you again also. Thank you, Pramod. परिस्थिती जशी डेव्हलप जाता तशी उलयत रावया. We have established this line now. So let us keep talking and let us keep sharing ideas. आता टाइम आसा न्ही. So Okay. you are a welcome interruption. let's keep sharing ideas. Thanks a lot for talking to us. Welcome. Thank you.